एक पॅशन जावन आशिल्लो विशय प्रोफेशन जावन घेवन वेकिंग आनी ब्युटिशन हे दोन्ही परस्यू करता आसती आमगेल्या आयचे अतिथी. नमस्कार, स्वावलंबी पावला कार्यक्रमाक तुमचे सगळ्यांक स्वागत. आज आमगेलो आसा महालक्ष्मी भट. तुमकां हांव ह्या कार्यक्रमाक स्वागत करता. थँक्यू. महालक्ष्मी, हांव सांगल्या वरी तुमी आज तुमगेलें पॅशन जावन स्टार्ट केलेलें एक ब्युटिशन जो बेकिंग दोन्ही परस्यू करता सर एज अ प्रोफेशन जावन. सो तुमकां फस्ट कसं मोटिवेट केलें हें दोन्ही स्टार्ट करचें? म्हाका एक्चुली सान दुखून असल्यान पुरे मस्त इंट्रस्ट म्हळ्यार सान आसतना नाच दुखून दूर आसली बट चिके व्हड जाता जाता आक्का पळोवन पुरे एक तांणी मेकअप करचें पळोवन एक आर्ट सोर जाला हांव एक वर्क. सो मेकअपान तूं तेदन दुखून इंट्रस्ट सोर जाल्यार केकान तूं मिगेल मावे पळोवन म्हाका एक इंट्रस्ट जाय कितले छंद करून माफ करता एक शिकून काडका म्हणून. सो म्हाका सपोर्ट करच्या मिगेल आनंदान दोग जाणांनी मस्त सपोर्ट केलें तूं वस शिका म्हणून. बट एक मोटिवेशन खंय दुखून शिकता म्हणल्यार ऑब्वियसली आक्का आनी मावे पळोवन आयलें. ओके, तुगेले मुखारची जर्नी उलोवचे फुडें तुगेले एक सान परिचय आमगेल्या ऑडियन्सांक. नमस्कार, हांव महालक्ष्मी भट म्हणून मिगेल आनो दिवाकर भट आनी अम्मा सविता भट म्हणून. म्हाका एक भाव आसा कार्तिक भट म्हणून. आमी मन्नगुड्डेरी आसचे आनी हांव थर्ड इयर BCom कॅनरा इवनिंग कॉलेजांत दुखून शिकतास. ओके, तूं हे दोन्ही पॅशन जावन तूं मुखार सरता एज अ प्रोफेशन. सो फस्ट ऑर्डर तुगेल्या दोन्ही विशयाक केन्ना आशिल्लें आनी तें कशें जालें एक्सपिरियन्स? मिगेले केकाक फस्ट ऑर्डर मिगेल एक मायेल्या सिस्टरान दिलेल्या. त्या एक ऑर्डर घेवचें स्टार्ट करतना म्हळ्यार मस्त डावट आसलें लायक तुमकां कशें जाय म्हळ्यार तांगेल सॅटिस्फॅक्शन मेन आसलें. सो तांगेलाक डिटेल्स फस्ट मस्त घेवका पडटा तुमकां कशें जाय कसो बरोवका कसो फ्लेवर त्या पुरे जावन एक केक करच्याक ते कॉन्फिडन्स आसा बट तुमी केक डेलिव्हर करतरी त्या रिव्यू आयकुच्याक एक तितले पेशन्स आसना म्हळ्यार येव घी म्हणून. सो एक्सपिरियन्स लायक आसलें. आय हॅव नॉट म्हळ्यार म्हाका खंयची केक आतां ते डिसपॉयंट जायनी. सो एक्सपिरियन्स वायज लायक आसलें. फॉर मेकअपाक म्हाका मिगेले फ्रेंड तिणें शी फस्ट ऑर्डर दिलें. ती केक मॉडल शूट आसलें सो तिगेले म्हाका फस्ट आयलें. ओके, हे दोन्ही प्रोफेशन तुमी कोणा लागी शिकिल्ली ती एज अ कोर्स केली की कशी शिकिल्ली? हांव बेकिंगाक श्रीलक्ष्मी बेकिंग म्हणून आसा तिगेला 2 दिवसाची क्लास आसले थंय कोर्स घेतिले. मेकअपाक तरी प्रिया बाळिगा म्हणून तिगेले मास्टर क्लास आसले सो 3 दिवसा कोर्स थंय काडला. ओके, एक मनान तुमकां इंट्रस्ट आसल्यार 5 दीस भितरी दोन विशय शिकून काडटा म्हणचे एक बेस्ट एग्जाम्पल. ह्या पुरा तुमी तावण मेन्शन केल्या इवनिंग कॉलेजान तूं शिकता आसा ती म्हूण केन्ना ह्या दोन्ही तुमी प्रोफेशन जावन घेवच तरी त्या डिसिजन घेतली की कसं एक इवनिंग कॉलेजाक BCom करता म्हूण लेखला? ताका ताची कितें तरी घेतिल्ली न्हय. हांव एक्चुली स्टार्ट केलें CA दुखून. हांव CA परस्यू करता म्हूण आसली बट मिगेले फावंडेशन एग्जाम क्लियर जायनासलें. सो ताजे नंतर आनंद 2 ऑप्शन दिले. आयदर कंटिन्यू करी एक तुगेले इंट्रस्ट शिकून काडी तुका आनी 2 ऑप्शन दिले. तूं आयदर मॉर्निंग कॉलेजाक जॉयन जावं येता एक इवनिंगान तूं कंटिन्यू करेत. सो हांव लेखलें म्हाका कसं शिकच्या एक आश असेल त्या पुरे घेवन इवनिंग कॉलेजात तूं कंटिन्यू करता बिकॉज कशी शिकवण जाता आसलें BCom डिग्री जाता आसलें. सो तशी इवनिंग कॉलेजान तूं कंटिन्यू करून सकाळचे हे 2 कोर्स शिकून काडला. ओके, तुका ऑर्डर घेवची जाल्यार आतां हे बेकिंग आसूं पुरो ब्युटिशनचे कशी तुका जनान एप्रोच करता ती कसं मिडियम? मिगेल दोन्ही आजे पेज इंस्टाग्रामार आसा केकाशिवाय मेकअपाशिवाय ताजे थ्रू तुमी कॉन्टॅक्ट करूं येता. तांत मिगेल नंबर आसा. एके तुमगेले रिलेटिव्स तुमकां कोण गोत आसल्यार तांगे लागीं नंबर घेवन म्हाका कॉन्टॅक्ट करूं येता. आनी तुमगेलें नांव तें एक स्पेशल दिसता, युनीक आसा, मालचीज केक बास्केट म्हणून आसा. तें नांव दवरचें की कसं एक रिजन आसा की मातशी? म्हाका केदें मन दिसलें की हांव एक इंस्टाग्रामार पेज करून लायक जना कळ्ळो म्हणून हांव एक अरावंड 1 मंथ स्पेंड केला जस्ट तें नांव थिंक करूं कसं दवरचें. लायक एक ना एक वर्ड त्या नांवाच कोणे ना कोणे कारण आसता. सो म्हाका युनीक जावका म्हूण मस्त आश आसलें. मिगेल घरान तूं पुराय जन म्हाका आक्का म्हूण आपयता बट मिगेल भावानी म्हाका सान दुखून मालची म्हूण आपोच. सो म्हाका तें नांव भारी इश्ट. सो हांव तशी मिगेलें बेकिंगा नांव मालचीज केक बास्केट म्हूण दवरलें.
तुम्ही ह्या पुरा बेकिंग खंय करतात एक स्पेशल डेसिग्नेटेड प्लेस म्हणून की घरान तू की खंय करतात हांव घरांतू करचें लायक घरा कसं एप्लायन्सीस आसा ताचे वटूची मिगेले लायक केलो जन ओवन यूज करताची OTG यूज करताची हांव मिगेल कपकेक्स कितें मात्र OTG यूज करता बट मिगेल वरलन पुरे केक्स पुरे मिगेल कुकरारी बेक करचे सो आनी ताका विंगड स्पेस म्हणून इन्वेस्टमेंट कसले करनी घरान तूं डायनिंग टेबलार करचें आता एज्युकेशन आणि तुगेल ह्या दोन्ही पॅशन सो कशी बॅलन्स करत आसा तूं ॲक्च्युली हांव मेन टास्क आसचे ते बॅलन्स म्हळ्यार म्हाका एक केक ऑर्डर की तरी फस्ट फूल डे जावंक आसलें ते प्रिपेर करून ताजे प्रोसेस पुराय बट आतां प्रॅक्टीस करता करता एक ऑलमोस्ट 1/2 to 3-4 डे भितर जाता सो त्या करचे सकाळी सांजे शिकच्या वचचें बट हांव एक कसं हें केलं म्हळ्यार म्हाका घरा येवन शिकचें त्या टायम सेव करचें हांव क्लासान तूं परफेक्ट कॉन्सन्ट्रेशन दिता सो दॅट मिगेल सकाळचे टायम इन्स्टेड ऑफ स्टडींग त्या आय कॅन म्हळ्यार केक आनी मेकअपान तूं घाल येता म्हूण ओके आता तू ह्या पुरा स्टडीज आणि बेकिंग आणि ब्युटिशियन ह्या सोड आम्ही कसं नाही ॲज अ हॉबी करत की वय ॲज अ हॉबी म्हाका आर्ट वर्कय मस्त इश्ट हांव सान आसतना क्लास घेतिलें बट ते क्लास कितें शिकील म्हूण ते सोडूं जाय न्ही सो ते आत्ताय मिगेलो तो आसता सो एनी खंयची टायम म्हाका फ्री मेळ्ळारी एक ना एक आर्ट येताची येता द फ्री कोण घेवचे दॅट इज करताशे म्हणजे एक इम्पॉर्टंट हा विषय तुमगेला ಕೆಲವು ಫೋಟೋಸ್ ಪಡೋದು ಸಾಂಗಿಲ್ಲ तुमगेल जर्नी ಅಮ್ಯಾನಿಕೆ मुखारसी हा केक केन्ना ह्या मिगेल एक मामान ऑर्डर दिलेलें तिगेले आंटी की तरी सो तिणें एक त्या विंगड डेकोरेशना बदला ती म्हळ्यार थोडे फुल्लां न्ही ती फूल मस्त इश्ट सो फुल्लान डेकोरेशन करून दिवेतवा म्हूण हें करून दिलेलें ह्या मिगेल निसाल 5th year बर्थडे असेल सो हांव मिगेल आक्काला म्हणाल कोणाके विंगडा ऑर्डर दिवं नाका हांव करता मिगेल बाबाल की तरी म्हूण तिगेल तिका एल्सा म्हळ्यार भारी इश्ट सो तिगेल फूल बर्थडे एल्सा थीम आसलें सो ताजे एक केक केलेलें ह्या मिगेल रिसेंट ऑर्डर एक कोकोमेलन थीमाच केक जाय म्हणाला सो येताचे हें म्हाका आशिल्ल्यान तूं एक इश्टाचें की केक म्हूण येता म्हळ्यार म्हाकाय बटरफ्लायज मस्त प्रिती सो अशी चंचन्न पुराय कोण दितना एक मन येता आमी कोण खावया म्हणून तशी हें एक 25th एनिवर्सरी केक आयला सो ॲक्च्युली तो केक दिलेल हांग ना तो बँगलोर आसा सो तागे ल्हान अमाल की तरी ताणें ऑर्डर केलें सो एटलिस्ट तागे लॅब्जन्सार एक थोडे पिणी चंद कोण स्पेशल कोण दिवया म्हणून केक केलेलो हें मिगेल मेकअपाचे मिगेल फ्रेंड ती आमकां 3 दिवसां कोर्सान तूं लास्ट डे एक मॉडल व्हरून तिका शिंगार सुचे आसलें सो हे तांचे फोटोज हे तिगेले एक कॉम्पिटिशन आसलें कॉलेजान तूं एज अ रॅम्प वॉक करूं आसलें सो तिका एक डिफरंट टायप ऑफ साडी ड्रेपिंग आनी हेअर स्टायल कोण केलें हे मिगेल थोडे पेंटींग ह्या वर्सा आमगेल वेंकटरमण देवस्थाना शारदेला शतमानोत्सव जाल्ले सो एक आश आसले कसले पिणी कोरका म्हणून सो एक शारदेले पेंटींग कसगी एक सान दुगून एक वेंकटरमणाल प्रीती मस्त सो एक तिरुपती वेंकटरमणाल पेंटींग मिगेले घरान म्हाका आसका म्हूण भारी आश आसलें सो हे तांचे पेंटींग हे म्हाका एक मामान म्हाका पेंटिंगांत एक ऑर्डर येयला सो तांचे पेंटींग ओके तुम्ही पेंटिंगाचे ऑर्डर्स कसले असले घेता ओके सो ते दोन नाही प्रोफेशन तुम्ही करतात दॅट्स रियली नाईस तर तुमगेल ह्या जर्नी पळयतना सो नेक्स्ट आता इतशे आतां स्टुडंट्सांक आसूं पुरो की आनी कोणेय एक उद्यम कोरका म्हण आशिल्ल्यांक एक कसो मेसेज दिवचे हांव सांगचें तुमकां इंट्रस्ट आसल्यार खंयचे बिजनस करचें प्लस तुमी आतां स्टडी करता आसल्यार निग्लेक्ट खंयचे एक कोर नाकाची तुमी ते बॅलन्स तुमी प्रॅक्टीस करता करता ते येतच येत बट तुमी खंयची एका कितें तरी आनेक सोडची कोरनाका तुमकां कसं शिकचें मन आसा कसं विंगड फिल्डारी तुमकां शिकका हे स्किल्स जावका ते डेफिनेटली कराची कन्विन्स कराची तुमगे ल्हान अम्मा की हांव कोण दाखयता
मिगेल वेर थोडे ट्रस्ट करू तुम्ही सपोर्ट करायची हांव कोरून दाखयता म्हूण. सो हांवूय तशीच CA केल्लें बट म्हाका करूं जाय न्ही म्हणून आनी ऑप्शन तागेले सपोर्टांनी न्ही ती म्हाका विंगड 2 स्किल्स करूं जाल्या. सो त्याशी सांगचें तुमकां कसं मन आसा तें डेफिनेटली करायचें म्हूण. थँक्यू सो मच. दॅट इज रियली अ ग्रेट मेसेज. म्हळ्यार आमकां मनान खंयचें काम केल्यार ता सक्सेस खंडित जाता म्हणटा ती. महालक्ष्मी तुमी आज तुमगेले बिझी शेड्युलान तूं हांगा येवन आमकां टायम दिवन तुमगेले एक्सपिरियन्स शेअर केला, तुमगेली जर्नी उरलेली ती. तुमकां हांव विश्व कोंकणी केंद्रा तर्फेन धन्यवाद सांगता. थँक्यू. तशीच आमगेले हा कार्यक्रम पळयलो तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद.